नमस्कार. हांव शलाका देसाय. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आयोजीत कोंकणी वाचन विश्वाच्या आयच्या 29व्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार. ज्येश्ठ कवी सर्गेस्त साफ्रा द कॉस्ता हांच्या कवितांचेर चर्चा ह्या कार्यावळीक आमकां मुखेल उलोवपी म्हूण लाबिल्ले आसात भौमानिस्ट मेल्विन बाब रॉड्रिगीस. तशेंच ह्या कार्यावळीक वांटेकार जावपी भौमानिस्ट योगिताबाय वेर्णेकार आनी भौमानिस्ट अनुजाबाय नायक तुमकांय हांव ह्या वेळार येवकारतां. कोंकणी भाशा मंडळान 8 सप्टेंबर 2020 ह्या दिसा म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय साक्षरताय दिसा निमतान कोंकणी वाचन विश्व हो उपक्रम सुरू केलो. कोंकणीतल्या साबार पुस्तकांचेर चर्चा, सादरीकरण, मुलाखती, पुस्तकांचे परीक्षण ह्या तरेच्यो साबार कार्यावळी कोंकणी वाचन विश्वान घडोवन हाडल्यो. दर म्हयन्याक दोनदा आगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी, साहित्यीक कार्यावळी ह्या उपक्रमा अंतर्गत आमी घडोवन हाडटात. तरणाट्यां मदीं वाचनाची आवड निर्माण जावची आनी तांच्या विचारांची गती वाडची, तशेंच तांकां वाचना खातीर एकठांय हाडून एक मंच दिवपाच्या उद्देशान कोंकणी भाशा मंडळ सदांच वावर करता. आयची ही कार्यावळ म्हळ्यार सर्गेस्त साफ्रा द कॉस्ता हांच्या कवितांचेर चर्चा. ह्या कार्यावळीक वांटेकार जाला भौमानिस्ट योगिताबाय वेर्णेकार. योगिताबाय वेर्णेकार ही कार्मेल उच्च माध्यमीक विद्यालय नुवें हांगा कोंकणी शिकयता. तशेंच अर्थ प्रकाशन आनी गोवा कोंकणी अकादमीच्या पुस्तकांचे प्रूफ रिडींग करतात. काणकोणची तरंगां, काणकोण कोंकणी कलाकार केंद्र, बायलांचो एकवट, कोंकणी भाशा मंडळ, लायन्स क्लब, अर्थ प्रकाशन, मार्ग अभियान, कोंकणी लेखक संघ अशा तरेच्या साबार संस्थांनी तांचो वावर आमकां सदांच पळोवपाक मेळटा. तांच्या फुडारपणा खाला अर्थ प्रकाशन ह्या संस्थेन आयज म्हळ्यार 26 पुस्तकां आनी 5 सीडी उजवाडाक हाडल्यात. कोंकणी, मराठी, हिंदी, इंग्लीश, कन्नड अशा एका परस एक भाशेचेर तांचे प्रभुत्व आसात. ह्या विंगड विंगड भाशेचो वापर करून सामाजीक विशय घेवन रस्तो नाट्य बसोवप आनी ते विंगड विंगड वाठारांनी वचून सादर करप, लोकां मदीं जागृताय करप होच तांचो हावेस. तांच्या विशयी उलोवपाक गेल्यार खूब आसा, कारण भौमानिस्त योगिता वेर्णेकार म्हळ्यार ज्ञानाचे भंडार. ह्या वेळार हांव मागतां भौमानिस्त योगिताबाय वेर्णेकार हाच्या लागीं ताणें आपलें उलोवप करचें. देव बरें करूं शलाका. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल येजमान मेल्विन सर तुमकां नमस्कार. म्हजे सहवांगडी अनुजा, तशेंच वैदेही, शलाका, पलाश, स्नेहा, अन्वेषा तुमकांय म्हजो काळजासावन नमस्कार. सगळ्यांक ह्या दिसांच्या दिव्यांच्या उजवाड्याच्या परबेची सगळ्यांक परबी आनी शुभ सांज आवडेता. हाड चिडवो बुडकुलो लकय तळ्यात, तुझे म्हजे उतर जाला काजच्या माळ्यात. वा आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो, बायेगेर बाब जाला फिरंगी रुपाचो. कसो 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 अशा सुंदर काव्यमय उतरांनी आयकतल्याक मंत्रमुग्ध करपी आनी ताच्या काळजांत काव्याचो बुडकुलो रकोवन ताका सर्वांगान भिजोवन उडोवपी एकवेळ कवी म्हळ्यारच आमचे कवी सर्गेस्त चाफ्रा दी कॉस्ता, चार्ल्स फ्रांसीस द कॉस्ता. आयच्या ह्या खिणाक कोंकणी वाचन विश्वाच्या कार्यावळी ह्या विश्वाक भुलोवन उडोवपी काव्य गितांची भेट दिवन अनंतांत विलीन जाल्ल्या पूण आपल्या गितांतल्यान अमर अशा ह्या कवीच्या कवितेंचेर केल्ली म्हजी निरखणी हांव तुमच्या मुखार सादर करतां. चाफराचें काव्य विश्व खूब व्हड, ताका मोलावप हें म्हज्या सारक्याचें काम न्हय. कविवर मनोहरलाल सरदेसाय हांणी पासून अशेंच म्हणिल्लें की चाफरांच्या कवितांक पिसूरचें न्हय, फुलांची सुंदरता आनी सुगंध जे परी आमी पळोवनूच
घेतात ते वरी तांच्यो कविता घेवच्यो. तरूय आमच्या शिक्षणाच्या नदरेन अभ्यासनी विवेचना आमी करतात. चाफरांच्यो कविता गीत रुपान खुद्द चाफरांच्या तोंडांतल्यानच आयकुपाक जी आगळी वेगळी खोशी असली ती तांच्या मुस्तीतल्या रसिकांनी अणभवल्याच. ते तांचे बरे सुरबूस वर्णन करतील. चाफरा बाबांची खंय आपली एक खाशेली तरा आशिल्ली. ते कविता रचताले, गितांय रचताले, पूण कवितांची वा कवितांक काव्य कवनांक सरळ चाल दिवन तांकां गीत रूप दिनाशिल्ले, तर त्या कवितांचो ढंग ते थोडोसो बदलताले, तांकां गिताच्या छंदांत बसयताले आनी तांचे गीत रूप कोंकणी सरस्वतीक ओंपताले. म्हणूनच हाड चेडवा बुडकुलो ही कविता म्हूण शिकतना आनी गीत रुपान आयकतना तांचे मदलो गोड फरक आमकां जाणवता. चाफरा बाबांच्या कवितांक संगीत साद जोडोवन गीत रुपान संवसारभर ती गाजयली ते तांचे इश्ट आनी शिश्य संगीतकार साहित्यीक श्री एरिक ओझारियो हांणी. देखूनच चाफराची गितां आनी एरिक बाबांचो आवाज हांचे समीकरण जाला अशें म्हळ्यार जाता. दुदांत साखर मिसळिल्ले वरी. एरिक बाबान गायिल्ली तांची गितां फक्त आयकप म्हूण आयकुची न्हय, तर ते गितांतल्या उतरांचो आस्वाद घेवचो. तेन्नाच चाफरा म्हळ्यार कितें ताचो सोद लागता. चाफरा द कोस्टा हे एक कवीच न्हय, तर ते एक खडेगाठ पत्रकार, निबंधकार, कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार आनी बंडखोर समाज वावुरपी आशिल्ले. कोंकणी खातीर आनी कोंकणी समाजा खातीर तांणी साहित्याची अशी निर्मणी केली जातूंतल्यान तांणी समाजाचें चित्रण न्हय, तर समाजांतल्यो मनाक खटकुपी गजाली, रिती, रिवाज, रूढी, समजुती, श्रद्धा, अंधश्रद्धेन मुखार सरपी परंपरा हांचे दर्शन तांणी आपल्या साहित्य रचनेंतल्यान घडयलें. घडोघडी तातूंतल्यानूच वास्तव चित्रण करतनाच प्रायोगीक वेव्हारीक जिणेंत मनशान कशें वागचें आनी मुखार सरचें हाच्योय देखी तांणी दाखोवन दिल्यात. तरणे तरणे मोन्ने, सुणे माजर हासता ह्यो कांय तांच्यो फामाद नाटकांच्यो देखी. पूण खऱ्या अर्थान आमी चाफरा बाबांक मानतात ते एक बंडखोर कवी म्हूण. तांचे सोंशाचे कान हो काव्य झलो ही अजरामर काव्यकृती ताची ज्वलंत गवाय दिता. आपलो पयलो वयलो कोंकणी काव्य झलो चाफरा बाबान कोंकणी मंडळाक उजवाडायलो आनी ताका नांव दिलें सोंशाचे कान. जगाचो वेध घेवपाक वयर टवकारिल्ल्या सोंशाचे लांब कानाचे प्रतीक तांणी वापरलें. हातूंतल्यानच तांणी जगाचो वेध घेतला. ह्या काव्य झेल्यांतल्यान तांणी अशा विशयांच्यो कविता प्रकट केल्यात तांचो बारीकसाणेन अभ्यास केल्यार आमकां दिसून येता की तांची वैश्वीक नदर. आधुनीक काळाचे भान दवरून जगाचो वेध घेवपी. तशेंच तांच्यो कविता म्हळ्यार लोकवेदाचे प्रतीक. तांच्या कवितांतल्यान गितांतल्यान ज्ञानपद वा लोकवेदाचो वज्र व्हांवता अशें जाणकारांनी म्हळां तें तंतोतंत खरें. ह्या लोकवेदाच्या माध्यमांतल्यानच तांच्यो कविता तांणी केळयल्यात. देखूनच आयकतल्याक त्यो खूब भावतात, काळजाक भिडटात, मनाक लागतात. दोळ्यांकूय तांचें वेगळेपण जाणवता, विचार चक्राय घुंवपाक लागतात आनी चाफरा बाबान कवितांतल्यान मांडिल्ल्या सत्याची जाणविकाय जावन ते प्रश्न, मार्गदर्शन आनी निर्णय आयकतलो नकळत आपणायता. सोंशाचे कान हातूंत कविवर मनोहरराय सरदेसाय आपल्या प्रस्तावनेंत सांगतात, चाफराची कविता जितली वाचपाची तितलीच आयकुपाची. अर्था वांगडा ती स्वर, ताल, लय घेवन जल्माक आयल्या आनी ती आयकतना आयकुप्याची काळीज तालार नाचूंक लागता. हातपाय ठेको धरतात. उतरांच्या स्वरांतल्यान आपशीच अर्थ उमाळो उक्तो जावप हे बऱ्या काव्याचें लक्षण आनी तेच चाफराच्या काव्याचें खाशेलेपण. तांच्या काव्यांत कोंकणी भाशेची गिरेस्तकाय, सुंदरताय आनी अप्रूपाय पळोवपाची. हो काव्य झेलो खूब वर्सां फाटीं हांव शिकतालें तेन्ना दुसरें वर्स बेच्या अभ्यासक्रमांत आशिल्लो. आयज तेच काव्य झेल्याचेर उलोवपाची संद आनी भाग्य म्हाका फावो जाला. आतां 12वीच्या कोंकणी विशयाच्या अभ्यासक्रमांत ह्या काव्य झेल्यांतल्या हाड चेडवा बुडकुलो
हे कवितेचो आस्पाव जाला. शिकतल्या आणि शिकयतल्या ही कविता खूपच भावता. आधी सांगितल्या प्रमाण कवितेची फोडणी हांव करचे ना, पूण ह्या मोगाच्या कवितेंतल्यान परंपरेच्यो देखी कश्यो आयल्यात आणि आयचे काळार ताचेर काडिल्ली मांडणी आमी आतां पळोवया. काव्याचे गूण, दोश, अलंकार अशी मोजमापांनी हांवें कविता मोलायल्ली ना हाची आदींच नोंद घेवची, कारण ही निव्वळ चर्चा आसा आणि चाफरा बाबांच्या कवितेचेर केल्लें म्हजें सादें निरीक्षण. काव्याच्या आशया प्रमाण एका तरणाट्या चली चल्याचें एकामेका वांगडा लग्न जावपाचें उतर काजूच्या मळ्यान जाल्लें आसा. ताची याद करून हो तरणाटो मोगी थारायल्ले प्रमाण ते जाग्याचेर उबो रावला आनी आपली मोगिका येवपाची वाट पळयता. हे वेळार तो सुंदर तरेन लग्ना संबंधान आशिल्ल्यो परंपरेच्यो देखी दिवन आपले काजार कशे तरेन जावेता हाची मांडणी सांगता. प्रत्येक पंक्तींतल्यान तो एक नवी मांडणी एक नवी येवजण दाखोवन दिता हें म्हत्वाचें. कवितेची सुरवात अशी आसा. हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत, तुझे म्हजे उतर झाला काजच्या मळ्यांत. बुडकुलो घेवन न्हवऱ्याच्या घरा येवप आनी तो रकोवप अशी परंपरा आसा अशें कांय जाण म्हणटात, पूण ताका सारकी पुष्टी मेळना. म्हज्या मतान तरी हें प्रतिकात्मक आसुंये. एक चली आपले सर्वस्व घेवन घोवाच्या संवसारांत एकरूच जावपा खातीर येता तेन्ना ते बुडकुल्याचें प्रतीक कशें. जसो हो संवसार गोल आसा, आमचें पोट गोल आसा, पोट भरपा खातीर शिजयता तो अन्नाचो बुडकुलो गोल आसा, उदक हाडपा खातीर वापरता तें आयदन म्हळ्यार बुडकुलोय गोल. अशी ह्या संवसाराची प्रतिकात्मकता ह्या बुडकुल्यांत सामावल्या आनी ते अर्थान तो मोगी परत परत म्हणटा, आपूण एका तळ्या सारको विशाळ जातूंत तुजो मोग तुजें सर्वस्व तूं रकय आनी एकरूप जावन आमी आमचो फुडलो संवसार करुया. फुडल्यो ज्यो पंक्ती आसात तातली पयली पंक्ती हांव घेतां. अमृताची धार गो आमच्या लग्नार ओतू गो, बऱ्या वायटा रिवाजाची तकली तिणे भितू गो. तुजो म्हजो रोस घडो अर्द्या वळ्यांत, हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. काजाराच्या आदल्या दिसा रोस करपाची प्रथा. तर हो मोगी म्हणटा ती अशी जावची ना. आमच्या काजारान खूब लोक येवचे नात, इतलो रोस घडचो ना, पूण एक अमृता सारको एक नवो अमर देख दिवपी विचार समाजा मुखार वतलो अशें कवी म्हणटा. म्हळ्यारच आमच्या लग्नान जे समाजाक मान्य ना, समाजाच्या मान्यताये बगर आमी जे लग्न करतली ते एक नवी देख फुडारा खातीर आदर्श ठरतले. की लग्न हे दोन जाती धर्मांचे न्हय तर दोन मोगी मनशांचे लग्न आसता आनी तांणीच मुखार संवसार घडोवपाचो आसता. ही एक नवी देख ह्या आमच्या लग्नान घडटली. देखून तुजें आनी म्हजें लग्न अर्दें वळ्यांत जावं येता अशें तो मोगी तिका म्हणटा. तशेंच फुडें वचून तो म्हणटा की व्हडली व्हडली सुंदर भांगरां शिंगरां रस्मा गाडी आसची ना, देखून लोक सोयरे दायरे आसचे नात, पेपारी आसचे नात, गरनाळी आसचे नात, सात सात जाकिनां तरातरांची सान्नां आसची नात, पूण ह्या सगळ्या सैमात आसपी मोगरेचो कळो, कोगळेचें गायन हांच्या सागाता आमचें लग्न जावं येता असो हो मोगी तिका दाखोवन दिता. निमाणे कडेन ती चली येना तेन्ना तो मोगी निर्शेता आनी म्हणटा, एका तलवारीच्या पात्यावरी धारेवरी ह्या समाजातले रीत रिवाज आसात तांचे मुखार आयची तरणाटी पिळगी चलूंकच शकना. पळयात, बुडकुलो गो आयलो ना, तळ्या उदकांत लकलो ना, दस्तुऱ्यांचे पाजेमुखी तरनो तकलो टिकलो ना. ही आमची जी आयची तरणाटी पिळगी आसा ती ह्या रिती मुखार ह्या पोन्न्या समाजा मुखार तिगूंक शकना. पूण अशें ना, आमी बंड करपाक जाय. आपूण बंड करपाक तयार आसा. तूंय कर, तूंय तातूंतल्यान भायर सरून यो, आपूण तुजी वाट पळयता. कविते कडेन पळयात.
आमचो लग्न आवडो सुकलो गो तळ्यात, हाड चिडवा बुडकुलो लकय तळ्यात. हाड चिडवा बुडकुलो लकय तळ्यात, अजून तुका राखून रावला कालच्या मळ्यात. म्हळ्यारच तू यो, आपण तुझी वाट पळयता, आम्ही एक नवी देख या संसाराक दिवया, आम्ही लग्न जावया. आयच्या काळात आमकां हे नवे न्हय, पूण चाफरा बाबांच्या काळात जेन्ना तांणी ही कविता बरयल्ली त्याच काळाचो विचार जर करत तर तांणी त्या काळात दिल्ल्या ह्या विचारांक लाख सलाम म्हणचे पडटा. आता म्हाका आवडिल्ली आनी एक कविता हांव हांगा सादर करता. खरस. या कवितेतल्यान कवीन मनशाच्या आशावादी वृत्तींचेर उजवाड घालतनाच आळशीपणाक लागून वा परिस्थितीक वा वेळा काळाच्या घडामोडीक लागून मनाक कशी निर्शेणी येवंक शकता हे दाखयला. पूण हे दाखयतनाच तांणी अश्यो देखी घेतल्यात ज्यो वाचकांक अजापीत करतात. आमच्या दोळ्यांमुखार आसपी गजाली आमी तांकां म्हत्व दिनात, किरकोळ मानतात वा गृहीत धरतात. पूण जेन्ना तेच गजालीक दुसरो कोण तरी येवन म्हत्व दिवन त्या गजालीचो फायदो घेता तेन्ना आमी ती गजाल वगडायल्याचे दुःख भोगता आनी निर्शेणी येता. हे सुंदर देखी ह्या कवितेंतल्यान दिल्यात. कवितेची सुरवातच खूप सुंदर केल्या. कवी म्हणटा, आलमारीत बुकांत कविता वाचूंक आशेलो, किरकोळी वाळय वाचून गेली हांव खरशेलो. कविता पुराय वाचीशी दिसता म्हाका. झाडाचेर ताळी ताळेर चिकोळी माळूक आशेलो, शेजारची चली माळून गेली हांव खरशेलो. रस्मी आंगले फिता न्हेसलेले वेंगूक आशेलो, न्हवरो तिगेलो वेंगून गेलो हांव खरशेलो. निळे निळे तळे तळ्यांत ल्हारां उफेंक आशेलो, आडसर सोण्णां उफेवन गेली हांव खरशेलो. उसवल्या वेळेर कल्लां विचूंक आशेलो, सांडलेली बाळां विचून खरशेलो. काळशेला मळब मळबाक नखेत्रां मिजूंक आशेलो, मवाली पोर मेजून गेलो हांव खरशेलो. जिणेची नवलां घुसपटी सवलां समजूंक आशेलो, दुबळी अबळी समजूंक शकली हांव खरशेलो. हाचो अर्थ पळोवया. कवी म्हणटा, आलमारीत पुस्तकां आसात, पुस्तकांतली कविता वाचपाची आसा अशें मनाक दिसता, पूण प्रत्यक्ष करप जायना. अशें करून कितलोसोच तेंप वता, वर्सां वता, तें दुर्लक्ष जाता. त्या पुस्तकाक वाळटी लागूनच तें पुस्तक वायट जाता. आनी जेन्ना हें कळटा तेन्ना पश्चातापान मन विरुस जाता. अशा तरेन तांणी झाडाचेर जावपी फुलां माळपाची आशा, एका सुंदर बायलेक पळोवन जाल्ली ओड, निळ्या तळ्यांत पेंवपाची आवड, वेळेचेर सांडिल्ल्यो शिपल्यो वेचपाची आवड, ह्यो फकत आवडीच जावन उरल्यो. दुसऱ्यांनी येवन तांचो योग्य त्यो वापर केलो अशें सांगून तो निमाणे कडेन म्हणटा की आमचें जिवितूय अशेंच आसा. निमाणे ओळी पळयात. जिणेची नवलां घुसपटी सवलां समजूंक आशेलो, दुबळी अबळी समजूंक शकली हांव खरशेलो. संवसाराच्या रगाड्यान जियेतना जीण कशी जगची आमकां कांय फावटी समजच ना. नवी अजापां, अकस्मात उबे जाल्ले प्रश्न, अडी अडचणी हे समजुपाचो म्हण वेगळो यत्न आमी करतात आनी वेगळ्याच वाटेन पावतात. पूण जी सादेपणान रावपी मनशां आसतात ती ही जीण बरे तरेन जगतात आनी समाधानान रावतात. आमी ह्या नवलाईच्या जगाक बळी पडटात हेच सत्य कवी ह्या कवितेंतल्यान मांडटा. चाफरांच्या कवितांबद्दल सांगचे तितले थोडे, पूण वेळाचे बंधन पाळून म्हाका हांगा थांबचें पडटा. निमाणेकडे इतलें सांगचेशें दिसता की चाफरा दिकोश हांच्यो प्रत्येक कविता देखी दितात, शिकवण दितात, समाज प्रबोधनाचे कार्य करतात आनी देखूनच त्यो अमर. एरिक बाब रोजारियोन संगीताचो साथ चडोवन चाफरांक अमर केल्यात. तांकांय म्हजे मना काळजा सावन सलाम.
आणि कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषाबाई आणि हेर जाणवणदारांक म्हाका ही संद दिल्ल्या बद्दल हांव दिनवासतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं योगिताबाय. खरेंच तुमचें उलोवप मनाक भावपी आशिल्लें. खरें तर हाड चेडवा बुडकुलो ही कविता आमकां आसा आमच्या पाठ्यपुस्तकांत. ती कविता एक्चुली आमकां खूब शैक्षणीक दृश्टेन शिकयल्या. पूण आज योगिता मॅमीक लागून खरेंच ती कविता म्हाका रसिक दृश्टेन शिकपाक मेळ्ळी हें म्हजें भाग्य. आमचे फुडले वांटेकार जावन आसा बाय अनुजा औदुंबर नायक. बाय अनुजा हे केळशी कुठ्ठाळी गांवांत रावता. ताणें गोंय विद्यापीठान MA पदवी मेळयल्या. ताका कोंकणी साहित्य वाचपाची भोव आवड. कविता, निबंध, लेख, कादंबरी वाचन ते करता. तशेंच ते कोंकणीत लेख आनी कविता बरयता आनी हालींच ताणें कथा बरोवपाक सुरवात केल्या. ताका कोंकणीत सुविचार लेगीत बरोवपाक आवडटा. हांव मागता बाय अनुजा हांचे लागीं की ताणें आपलें उलोवप सुरू करचें. हॅलो, आयकपाक येता? नमस्कार, अनुजा नायक. आयज हांव ज्येष्ठ कवी जयफराव कोस्ता हांच्या सोंशाचे कान ह्या कविता संग्रहांतल्या आमगेर एक बाबू जाला आनी मिठाखण ह्या दोन सुंदर अशा कवितांचेर भाश्य करतलें. आमगेर एक बाबू जाला ही कविता लेखकान सुंदर रितीन मांडून ती समाजा मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला. तशेंच तांचे कवितेंतल्या दर एका कवितांनी आमकां एक वेगळी नजर भासता. तशेंच ह्या कवितेंत लेखक आमकां सांगूंक सोदता आदल्या तेंपार घरांत चलये फाटल्यान चलो भुरगो जल्म घेतकीच घरच्यांची उमेद कशी भरभरून उसळटाली खरी, पूण तितलेच चली जल्म घेतकच ती उमेद थंयच्या थंयच कुशिल्ली दिसताली. आमगेर एक बाबू जाला ही कविता खूब तेग दिवपी अशी आसा. आमगेर एक बाबू जाला हे कवितेक तिगा चलयां फाटल्यान बाबू जाला एक आवय बापायची खरी उमेद खरी त्याच उमेदीन ती आपल्या चलयांक कशी परकी अशी वागवण दितात. पयली वळीत उमेदीन ती कोंब्याक शात घालपाक होरायतात. तशेंच दुसऱ्या वटेन चलयांक आवय सदांच हिणसायताली, आपलो राग तांचेर काडटाली. तशेंच पप्पा घरांत आयलो काय पोटार खरपून खारा तांकां पेल्यान धांवडटालो. अशे तरेन कवी संवसारांत जो भेदभाव जो साद चल्ला हाचेर लेखक आपली सामाजीक नदर तशी आपली मतां आमकां ह्या कविते रुपान सांगपाचो प्रयत्न करता. म्हजी दुसरी कविता म्हळ्यार मिठाखण. आमी खंयचे जिनस करूं मीठ जायच, कारण मिठा शिवाय आमचें जेवण पुराय जायना. मीठ ही इतली बारीक वस्त, पूण होच बारीक घटक आमच्या जेवणात पूर्णताय हाडटा आनी जेवण रुचीक करता. मिठा शिवाय जेवणात रूच येना आनी जेवण अळणी जाता. जेवणात मिठाचे प्रमाण लेगीत महत्वाचे आनी जेवणाची रूच मिठाच्या प्रमाणाचेरूच अवलंबून असता. कारण जेवणात मीठ कमी जाल्यार जेवण अळणी लागता आनी मीठ चड जाल्यारूय जेवणाक बरी चव येना. ह्या कवितेत कवी आपल्याक पेजीची ताटली घेवन दर्यादेगेर उबो रावला आनी आपली मिठाखण मागता, कारण तांची पेज अळणी जाल्या. मिठा उदकांत विल्ल्या आनी तांची जीण निराश जाल्या. हातूंतल्यान कळटा पेजीन सुद्दां मीठ कितलेच महत्वाचें तें आमकां कळून येता. तशेंच ह्या कवितेंतल्यान आमकां कळून येता आमच्या जिणेंत प्रत्येक गजालीक महत्व आसता. ती गजाल जर ना जाल्यार आमच्या जिणेक कांय अर्थ ना. तशेंच जेवणात आमच्या जिणेंत कितली दुखां आयली तरी एक ना एक दीस ती सुखांतल्यान आमची जीण पुराय जाता. तशेंच जेवणात मीठ ना जाल्यार त्या जेवणाकूय कांय अर्थ उरना.
हीच देख आमकां लेखकान कविते रुपान आमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय अनुजा. खरेंच तुवें सुंदर अशें उलोवप केलें. आजच्या कार्यावळीक आमकां मुखेल उलोवपी म्हणून ज्येष्ठ कवी भौमानेस्त मेल्विन रॉड्रिगीज लाभल्यात. मेल्विन सर सद्याक मेंगलुरू हांगा डायजी वर्ल्ड मिडिया हांगा ऑपरेशन डिरेक्टर म्हणून आसात. कोंकणी भितर तांचो मोलाचो वांटो. मेल्विन बाब कोंकणी भाशा मंडळ कला संपत हांचे सचीव जावन आसा. ते दायजी दुबय फोरम ऑफ कोंकणी रायटर्स UAE सहसंस्थापक आसून 24व्या कोंकणी साहित्य संमेलन काणकोण हांचे मुखेली जाल्ले. तांची कविता संग्रह देवी निंकशी हाका 2015चो विश्व कोंकणी पोएट्री अवॉर्ड, प्रकृतीचो पास ह्या पुस्तकाक साहित्य अकादमी अवॉर्ड आणि डॉक्टर TMA पै फाउंडेशन बेस्ट कोंकणी बुक अवॉर्ड फावो जाला. तांच्यो खुबश्यो कविता कन्नड, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, अरबी ह्या भासांनी अणकारीत जाल्यात. 2006 उजवाडाक आयिल्ल्या कविता ट्रस्ट संस्थेचे ते संस्थापक जावन आसात. मेल्विन सराल्या कवितांचे साजरीकरण करपी गीत गझल नावाची कार्यावळ लेगीत न्यूज कर्नाटका केल्ली, जाचे संयोजन एमिरेट्स थिएटर दुबय हांणी केल्ले. हांव मागता मेल्विन सरा लागीं ताणीन आपलें उलोवप सुरू करचें. देव बरी सांज मागता. नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ गोंय हांणी आयोजन केल्ल्या कोंकणी वाचन विश्वांत चाफरा देकोस्ता विशीं उलोवंक म्हाका संदी दिल्ल्या अध्यक्ष अन्वेश सिंग बाळाक पयलें देव बरें करूं म्हणटा. योगिता बाय वेर्णेकर तशें अनुजा बाय नायकान चाफराच्या कवितांचेर आत्तां तांचे विचार मांडात. हांव कांय थोड्यो कविता भायल्यो कवीच्यो गजाली आनी कांय थोड्यो कवितेंतल्यो सोबायेच्यो गजाली आनी मागीर थोड्यो कविता शिंच्यो गजाली तुमच्या मुखार दवरता. चाफ्रा देकोस्ता एकलो निस्पृह मनीस. श्री रवींद्रबाब केळेकरान आपल्या जाग प्रकाशनाद्वारे चार्ल्स फ्रांसिस देकोस्ताचो 100चें कान पुस्तक उजवाडाक हाडल्या उपरांत त्या पुस्तकाक साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार लागलो. पूण हो पुस्तक उजवाडाक हाडी जाय जाल्यार केळेकर बाबाक चाफराचे पाटीक कितलें लागचें पडलें तें सांगची गरज ना. 3 वर्सां ताका लागलीं चाफराच्यो कविता मेळोवंक. ताका खारा नासलें. चाफराक आपणाच्यो कविता खंय पडल्यात हाची सारकी खबर नातली. असलो निस्पृह मनीसच आमकां कोंकणीच्या मळार पळोवंक मेळ्ळो ना अशें केळेकर बाबान एका कडेन सांगलां. आनी हें सत. हांवें स्वता कांय 50व्या तशें 60व्या दशकांत पैनारी सातोळ्यार परगट जाल्ल्यो सोडून 17 कविता संग्रह करून हो पुस्तक परगटच्या संदर्भार चाफराक दिल्ल्यो. त्यो ताणें केळेकर बाबा धाडून दिलो उडास म्हाका अजून आसा. चाफरा देकोस्ता एकलो बेपरवायेचो मनीस. आनी एक संदर्भ म्हाका याद ना तरी एक फावटी गोंयांत एक कार्यावळ आसली. थंयसर एक कवी गोश्टी म्हणून हाडली आनी चाफराक ते कवी गोश्टींत कविता वाचूंक आसली. चाफराक कळीत आसलें की गोंयकार ताचे करना हाड चेडवा बुडकुलो कविता वाचूंक लायतले म्हणून. पूण चाफरान कविता बरोवंक नातली. तो म्हजे लागीं आयलो आनी तकली आड घालून म्हजे लागीं विचारी, तुका म्हजी हाड चेडवा बुडकुलो याद आसा?
जाय की म्हाका ताच्यो चडीत कविता बाय हार्ट येतल्यो. हांवें मागीर ताची कविता ताका बरोवन दिली आनी ती कवी गोश्टीन ताणें वाचली. एक फावटी मैसूर दसराक गेल्लो चाफ्रा सकाळींच्या बसार तावन मंगळूर येवन पावल्लो. बस स्टँडा लागीं म्हजें ऑफिस आसलें आनी म्हाका मेळूंक तो थंय आयिल्लो. म्हज्या ऑफिसाक पावल्या उपरांत कांय थोडें उलोवणें जातच आपल्या शर्टाच्या बॉल्सांत आसलें एक पेपर गुठली करून डस्टबिनाक उडोवंक ताणें म्हज्या हातान दिलें आनी हांवें तें उडयलें. चाफ्रा गेल्या उपरांत कित्याक की म्हजो कुतूहल वाडिल्ल्यान हांवें तें गुठली केल्लें पेपर डस्टबिनांतलें काडलें आनी पळयलें. थंय एक हात भरपाची कविता आसली. आबोल्या तुजो रंग उजो गो, रान्नीर तुज्या कितें शिजो गो. ती ताणें आदल्या दिसा दसरा कवी गोश्टींत वाचल्ली. हांवें ती म्हज्या ड्रॉवरान सांबाळून दवरली आनी मागीर कांय थोड्या म्हयन्यांनी मानसोबान संगीत कार्याक एरिक ओझेरियो पदां जाय म्हणटाना हांवें ती ताका दाखयली. ताणें ती चालीक लायली. मागीर तो इतिहास. उपरांत म्हाका कळून आयलें की चाफ्रा लागीं ते कवितेची आनी एक प्रती लेगून नातलीच म्हणून. आतां म्हाका सांगा, केळेकर बाबान चाफ्राक निस्पृह मनीस म्हणून आपयिल्लें चुकीचें काय? चाफ्रा निरुत्साही मात्र न्ही, बेपरवायसो मनीसय आसलो. चाफ्राचें सुरवेलें जिवीत. आदल्या ऑक्टोबराचे 10 तारखेर चाफ्राच्या जल्माक 90 वर्सां सोंपली. 17 वर्सांचो आसतना चाफ्रा ताचो भाव आनी दोगी भयणी तांचे आवय सांगाता मुंबयत नोकरी करून आशिल्ल्या तांच्या बापाय वांगडा रावूंक गेल्ली. मुंबयत ताणें चुनाव आयोगाच्या म्हळ्यार इलेक्शन कमिशनाच्या ऑफिसांत काम धरलें. 17 वर्सांचो आसतना ताणें ताचो पयलो नाटक निष्ठूर बोतल बरयल्लो. त्या उपरांत मेल्ले नांवाची मोटवी काणी बरोवन प्रगट केल्ली. 1952 वर्सां आपले 21 वर्सां पिरायेर ताची कविता सपनांतुलें राज ऑल इंडिया रेडिओचेर प्रसार जातस चाफ्रा एकलो कवी म्हणून आख्ख्या कोंकणान गाजूंक लागलो. ती कविता मनोहर सरदेसाई संपादक आशिल्ल्या मुंबय कोंकणी भाशा मंडळाच्या सादपात्राचेर, वार्तांत रविंद्र केळेकरान चलोवन आशिल्ल्या मिर्ग पत्राचेर, पुण्यांत तावन बाकी बाबान प्रगटून आशिल्ल्या परजेसो आवाज पत्राचेर आनी उपरांत गोमंत भारती तशें उदेंतीचे नकेत्र नेमाळ्यांनी प्रगट जाली. नाटककार चाफ्रा. मंगळुरांत कोंकणी कविता विशीं जाग उपजल्लीच 30 वर्सां आदीं. तशें जाल्ल्यान साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार लाभता पासून चाफ्रा एकलो कवी म्हणून कर्नाटकांत चडीत लोक ताका वळखले ना. मंगळुरांत तो एकलो फामाद नाटककार म्हणूनच लोक अजून वळखता. मुंबय आसतना पेटीट लायब्ररीचो तो मेंबर आशिल्लो. थंयसर ताणें फ्रेंच नाटककार मॉलियर तशें नॉर्वेजियन नाटककार हेनरिक इब्सन हांची नाटकां सगळीं वाचून काडिल्लीं. मराठी नाटकां तो पळयतालो. तांचे तावन प्रभावीत जावन भांगार मनीस, सुणे माजार हसता, औंकवार मेस्त्री, सोबीत संवसार, तरणे तरणे मोरणे, दोरो, जुजे दयाळ, बोंदचो बंद, मागीरचे मागीर, देव पळयत आसा, मांकडाचो पाय, विशेंतीचे भाव, कुवाळ्याची वाल, शिरीगुंडी शिमाव, जॉर्जी बुतेल अशें लागीं लागीं 20 वयर नाटकां बरयलीं. कांय थोडीं नाटकां हेर भासांत कोंकणीत अनुवाद केलीं. नाटकांच्या पात्रांनी लेगून चाफ्रा आपली काव्यात्मक अलंकारीक भास घालता. हाका लागून चाफ्रा आपल्या नाटकांनी लेगून कवीच जावन उठून दिसता अशें पुंडलीक बाब नायक एका कडेन सांगता. पत्रकार चाफ्रा 1951 म्हळ्यार 1951 वर्सा आपले 20 वर्सां पिरायेर जाग माग पत्राचो संपादक जावन 1959 वर्सा पैनारी पत्राचो संपादक जावन त्या उपरांत ताणेंच सुरू केल्ल्या विशाल कोंकण पत्राचो संपादक जावन पत्रकारिकेंत चाफ्रान वावर चलयला. 1969 वर्सा फाटीं मंगळुराक आयल्या उपरांत उदेव पत्राचो संपादक जावन क्रमेन जिवीत पत्राचो संपादक जावन ताणें वावर केला.
पत्रकार जावन लाभ केन्नाय ताणें पळयलो ना. बदला समाजांतले कुसडे मेळे पाडे उक्तडार हाडचोच ताचो शेवट आशिल्लो. सोशलिझम आनी चाफरा. ल्हानपणार मंगळुरांत आसतना कम्युनिस्ट पार्टीच्या राजकीय भाशणांक तो हजर जातालो. मुंबईंत आसतना युनियन फुडारी प्लासीड डिमेल्लो तशें जॉर्ज फर्नांडीसाचो प्रभाव चाफराचेर दराळ पडुल्लो. जॉर्जान आनी ताणें सांगाता मेळून पैनारी पत्राच्या सांगातपणान दोती विरोध म्हळ्यार हुंड्या विरोध चळवळ सुरू केल्ली. दोत घेनासतना जायतीं लग्नां तांणी घडोवन व्हेल्लीं. जॉर्जाच्या युनियन कामांनी तो ताका मजत करतलो. पूण जॉर्ज युनियन कामांनी मुखेली जालो आनी चाफरा पत्रकारिकेन मुखार गेलो. मंगळुराक आयल्या उपरांत आपल्या उदेव पत्राद्वारे कन्वर्ट जाल्ल्या क्रिस्तांव दलितांचें शोशण, कातोलीक धर्मान क्रिस्तांव कामेल्यांचेर करचो अन्याय ताणें उक्ताडार हाडलो आनी सामाजीक जाग हाडली. चाफराच्या गितांचे संदर्भ. चाफरान आपली पदां 3 वेगवेगळ्या पावंड्यांचेर घडयल्लीं. पयलें नाटकां खातीर ताणें हो वावर केलो. नाटकां खातीर म्हणटना कित्या खातीर म्हूण सांगा जाय पडटा. मंगळुरांत 80च्या दशकां आदले चडशे नाटक एकांकिनातले. त्या नाटकांनी जायतीं दृश्यां आसतालीं. एक रोड सीन, उपरांत एक घराची सीन, मागीर परतून रोड सीन, अशें ही नाटकां आसतालीं. घराचे सिनींत हर एक फावटी स्टेज सेटींग वेगळेंच आसतालें. हाका वेळ पावनातलो देखून रोड सिनीचेर गावपी पदां गायताले. पूण चाफराचें नाटक एकांकी जाल्ल्यान तातूंत रोड सिनीक कसलोय अवकाश या संदी नातली. त्या वरवीं गावप्यांनी चाफरा तांच्या पोटाक मारता म्हणून दुरसोवंक सुरू केलें. अंतली बाचावी जोडूंक चाफरान आपल्या एकांकी नाटकांमध्ये पदां घालूंक सुरू केली. त्या पैकी पळया, एका गुलोबाक 3 पानां, नावाल केलां वळता आसतना, दर्गो डिना दर्गो मिना आमगेल्या घरा माळतेली ना, ही आदलीं पदां मानसभान सुरू जावनच्या भोव आदलीं पदां. तशेंच जॉर्जी बुतेल्लो कालुबुलो जातालो, आवाज कसलो, बुकूल आसतलो, शिंक्या वयलें दूद पिवन धांवला आसतलो, असलीं जायतीं पदां चाफरान बरयल्लीं. विल्फिरे बिंबस तसल्या संगीतकारांनी ती पदां ताच्या नाटकाच्या संदर्भार गायिल्लीं आसात. दुसऱ्या पावंड्यार चाफरान गीतकार जावन पराडेला, रंगतरंग आनी उपरांत महासभान संगीत कार्यावळी खातीर पदां बरयलीं. ह्या पैकी रोजूबाये कापडानांत, कांटो, शेंडो, बाणावलेच्या रानांतू, रांदले रांदप अशें जायतीं पदां आसात. तिसऱ्या पावंड्यार महासभान पंगडान ताच्या कवितांकच चाल लावन गावंक सुरू केली. तशें म्हणटना चाफराच्या सकट पदांक कवितेचोच मान आसा. ताळे लावन ती गायतना तांकां आमी पदां म्हणटा तरी तांचे बांदावळी दिश्टीन, चिंतपाचे गुंडाये दिश्टीन चाफराचीं पदां कविताच. उपरांत तांतलो लय, ताळ आनी उपयोगच्या संगीता वरवीं ही आपापीच पदां जावन बदल्ल्यान चाफराच्या सोडून सर्वय कवितांक कांतारां जावन बदलूंची सकत आसा आनी ताची सर्वय कांतारां आपलेस्तकी कविता जावन उरतात. कोंकणी कविता आनी चाफरा. म्हजी समजणे प्रमाणे जेन्ना गोंयांत कोंकणी भास शाळेंनी शिकोवंक सुरवात जाली तेन्नासून चाफराच्यो कविता तुमी वाचून शिकून आयल्यात. तांतल्या तातूंत कांय थोड्यो कविता कांतारा रुपी गजल्यात. चाफरा आपल्यो हर एक कविता नव्या चिंतपाचे बुनयादीचेर रचतालो. त्यो वाचतना एके फावटी एक प्रतिमा वाचप्याच्या दोळ्या मुखार फुड जाता. सांजेच्या सुर्यान मोळबाच्या पोल्यार पसरावच्या रंगा बरी ताच्यो कविता रंगाळ. आपूट दुदांत लोणी उपेल्ले बरी ताच्या कवितांनी संगीत उपेता. ताच्या कवितेचो स्वाद वाचून जिरयतेल्यांक मात्र कळीत. ताच्या कवितांनी म्हाका हर एक फावटी नवोच अनुभव दिला आनी त्या देखून ताच्यो कविता एग्जामाक, परिक्षेक भुरग्यां लिसांव शिकले बरी हांव शिकलां. चाफराच्यो कविता कांय थोड्यो हांव घेवन तुमच्या मुखार दवरतां. बिरी बिरी पावस. म्हाका दिसता 1960 ह्या वर्सा चाफरान एक कविता बरयली. ते कवितेचें नांव आसा बिरी बिरी पावस. रडो नाका फायच्या जडा
दीस तुगेलो येतलो, बिरी बिरी पावस सुटका तुका दितलो, वय बिरी बिरी पावस. फांत्या पारी कोगळी पिलान सगळे मळत गजयले, आईच्या झाडार संपले जालां, धवान तोंड भिजयले, मुळी असलेल्या पायच्या झाडान आपले काळी शिजयले आणि वाऱ्यान ताका भिवयले. येवसो तुजो येतलो गो, वेंगेन तुका घेतलो, बिरी बिरी पावस सुटका तुका दितलो, वय बिरी बिरी पावस. साम्या मुळी पायचें जड कुसू कुसू रडले, कुसू कुसू रडटा रडटा आईचें जड झडलें, आईचें संपलें झडटा झडटा मळबादांपान उडलें. येवसो तुजो येतलो आयलो गो, दीस तुगेलो उदेलो, बिरी बिरी पावस सुटका तुका दितलो, वय बिरी बिरी पावस. ही कविता चाफरान कितें चिंतून बरयली कोण जाणा, पूण नागेश बाबकर मलीक हे कवितेंतल्यान गोंयचे सुडके खातीर झुजच्या लोकांक बुजावनाची झळकली. चाफरान ही कविता पुर्तुगेजांचे मुठींतावन स्वातंत्र्य जोडूंक आशेवच्या गोंयकारां खातीर बरयल्या म्हूण ते समजूंक लागले. हे फाल्यांचे जड म्हणल्यार रुपका फाटल्यान गोंय आसा, मुक्तीच्या हुंबरार उबे रावुल्लें गोंय आसा. गोंयकारांक बेगीनच सुटकेचो दीस येतलो, स्वातंत्र्य वेंगेन घेतले म्हणलो आशावाद आसा म्हणलें चिंतप नागेश बाबकर मलीक उठून दिसलें. आनी हे चिंतप सत म्हणचे खातीर ही कविता प्रगट जावन कांय थोड्या म्हयन्यांनी गोंय स्वातंत्र्य जालें आनी ही कवितेची अर्थ विस्ताराय वाडली. चाफराची कविता मिठाकर 1977 वर्सा म्हळ्यार फेब्रुवारी म्हयन्यांत 1976 फेब्रुवारी म्हयन्यांत मंगळुरांत 11वी अखिल भारत कोंकणी साहित्य परिशद जमली. त्या संदर्भार पयलेंचे दीस चलिल्ले कवी गोश्टींत 14 वर्सां पिरायेच्या माधवी सरदेसायान एक कविता वाचली. 4 वळींची ही कविता बाकीबा बोरकरांनी संपादीत केल्ल्या कोंकणी काव्य संग्रह पुस्तकांत आसा. मिठा खणी, मिठाची खणी हांव दर्या बेटी गेली, दर्याक हात लायना फुडें दर्या येदीन जाली. ही कविता लोकांक इतली पसंत जाली की सभेर आशिल्ल्या एका मानेस्तान माधवीक भांगाराची मुदी दिल्ली म्हणून सांगचें हांवें आयकप. पूण ताच्याकय व्हड भांगाराचें इनाम दुसऱ्या दिसा चलिल्ले कवी गोश्टींत चाफरान माधवीक दिल्लें एके कविते रुपार. ही कविता अशी आसा. पेजे वाटली हातींक येवन दर्या वेळेर रावलां, कोणीय विचार नाका चोवन तोंड कित्या बावलां. एक आसली मिठाखन पिशे बुद्दीन वाडल्या, दर्या येदीन जाता म्हणून दर्यांत वचून उडल्या. दिगा दिगा म्हजी मिठाखन तुज्या उदकांत फिरल्या, निराश जाल्या म्हजी जीण पेजळणी उरल्या. माधवीच्या कवितेंतलो विशय आनी आशय अप्रूप असो. तिचे सृष्टिशील चिंतपाक ही एक कविता गवाय पुरो. चाफराक माधवीची कविता स्फूर्त जाता आनी एक रिस्पॉन्सिव्ह कविता वा प्रतिक्रियात्मक कविता बरोवंक. चाफराची कविता माधवीचे कवितेंतल्यान रूप जोडटा तरी तिचो आशय संपूर्ण वेगळो. कोंकणी कवितेचो अभ्यास करतल्यांक ह्यो दोनूय कविता भोव गरजेच्यो ठरतात. चाफराच्यो कविता हाट चेडवा बुडकुलो. आतां योगिताबायन हाचे विशीं फोडणीशी केल्या येदोळस, पूण वेगळ्या रितीन मातशें उलोवचे प्रयत्न करता. आदीं दुदाचे बुडकुले आसले, तापयेचे बुडकुले आसले. आतांच्या दिसांनी मातयेचे बुडकुले वसून एल्युमिनियमाचे म्हळ्यार आमी कोंकणी लोकांनी म्हणचे बरी एलेमेनाचे वा स्टीलाचे म्हळ्यार तिक्याचे बुडकुले आयल्या. पूण चाफराचे हाड चेडवा बुडकुलो कवितेंत एजय जाल्लो बुडकुलो अजुनी येनासतनाच उरता. बुडकुलो गो आयलो ना, तळ्या उदकांत लकलो ना, दस्तुऱ्यांचे पाजे मुखी तरनो तकलो टिकलो ना, आमच्या लग्न आवंडो गो सुकलो गळ्यांत, हाड चेडवा हाड चेडवा हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. हो बुडकुलो वेगळो. हे कवितेंत सातसो बुडकुल्याचो आवाज, उतरांचो खळखळो, स्वरांची सरसराय, उतरांची सुडसुडाय हे सकट प्रासा खातीर चाफरान केला म्हणलें बोगाना. बगार एका वेगळ्या प्राणा खातीर रुता जाल्यान म्हणले परी बोगता. मागीर हे कवितेक वेगळ्यान संगीत बसयचें म्हणली गरजच ना.
उतरांनी संगीत भरून उमाळचें जळकाता. हाड छेड बुड म्हणटनाच परतून लोळून येवची व्यंजनां, इंग्लिशांत ताका कॉन्सोनंट्स म्हणटात. कोंकणींत कांय आमी पाठ परते म्हणजे परतून फाटल्यान येवचे नाद म्हणूं येता पुन्हा हे नाद खाणांच्या पाळवे लागीं उडकाना घालता. जाफराच्यो कविता पोपायो घेता. कविता कशी जल्माता म्हणलें आपले पोपायो कवितेन भोव सुंदर रितीन जाफरान सांगला. कुवाळ्यांत बियो नासतना आसतीत, मार्केटांतले पोपायन तरी उण्यो आसतीत, पूण जाफरान सांगची ही पोपाय मार्केटांतली सदां मेळचे तसली वा रुका वयली न्हय, ही पोपाय कवितेची. आनी हे पोपायन सगळ्यो बियो जरी तरी किरलल्यो तवळ कवितेच्या आंब्या रोसान सगळें गोंय बुडटलें, आंग पांग पेट्टलें, फिरंगी पुशें सुट्टलें, अंतरळाच्या शिरां शिमटी मेकेत झडटलें अशें तो सांगता. म्हाका दिसता जाफराचे पोपायंत बियो केन्नाय कमी पडल्यो ना. त्या देखून आज जाल्यार ताच्या साहित्याच्यो पोपायो आमच्या गालांक लागतात, ओंठांक लागतात, काळजांक लागतात, मनांक लागतात. आनी ह्या पोपायांच्या मारांनी आमकां सुटका जाय म्हणलें खेदाळय कोणायकी भोगुल्लें ना. जाफराच्यो कविता एक विमर्शात्मक नदरेंतल्यान पळया. इतलें सांगतना जाफराच्यो कविता विमर्शात्मक नदरेन पळयल्यो जाल्यार तांचो पावंडो खंय रावता म्हणलेंय आमी पारखूंक शिकोवंक जाय. कोंकणी काव्यें रुपां आनी रुपकां पुस्तकांत एच.एम. पेर्नाळ जाफराच्या कवितेनी विद्रोहाची रुपां म्हणल्या विशयाचेर आपलो विचार असो म्हणटा. सुशेगाच्या आमच्या गांवांत आज आकांत सुटला, काळजाक घाम फुटला म्हणजे आकांतांत सुरू जावची जाफराची दर्याक उजो पेटला कविता. तशेंच हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत तुजे मुजे उतर जाला कासच्या मळ्यांत म्हणजे रम्य विश्वान सुरू जावची हाड चेडवा बुडकुलो कविता सुरवातेरच वाचप्याक वस्तुस्थितीतावन दुस्पट आमचे प्रयत्न करचे दिसून येता. दर्याक उजो पेटला कवितेंतलो आकांत फडकिलो आनी हाड चेडवा बुडकुलो कवितेंतली रम्यता अवास्तवीक म्हणून एच.एम. विवरावन सांगता. दर्याक उजो पेटला कवितेंत दर्याक उजो पेटोवंक कारण आशेत जाल्ले परिस्थितीचे संकेत कसलेय दिसनात, तर हाड चेडवा बुडकुलो कवितेंत चेडवान बुडकुलो हान्न तळ्यांत लकय जळी जाल्ल्या परिस्थितीचो संकेत अनैतीक म्हणलें सुरवेरीस दिसून येता म्हणून एच.एम. आपल्या प्रबंधांत वाद म्हणटा. एका चेडवान चल्या लागीं लग्नांत एक जावन फुडार बांदून हाडचो म्हळ्यार तो जिवीत असो प्रश्न. लग्ना उपरांत काचो मळो वा बुडकुलो जिवंक दिना म्हणली दस्तूर रचुलो समाज जाना, देखून काचच्या मळ्यान जाल्ल्या उतराक दस्तुऱ्यांचो समाज अनैतीक म्हणून समजता. सामाजीक परिस्थिती अशी आसतना पाद्रीन चीट वाचची नाका, वडिलांनी माटोव रचचो नाका, बऱ्या फाल्याक सोयऱ्यांनी धैर्यान येवचें नाका, कर्यामणी बांदची नाका, भांगर शिंगर घालचे नाका, वरां मुकल्यान रस्मा गाडी वेची नाका, धोल घुमाट पेंपारे एकी नाका, तेय नाका, हेय नाका, खंयचेय नाका नाका म्हणून सगळो सावेशान बरोवन हाड चेडवो बुडकुलो कविता दस्तुऱ्यांचो संकेत मुळान नेगारता. पूण अशें नेगारतना दस्तुऱ्यांच्या संकेतांक पर्याय जावन कवितेन बांदून दिवचे खंयचेय संकेत दस्तुऱ्यांच्या संकेतांक झुजोवंक सशक्त आसात अशें दिसना. बुडकुलो गो आयलो ना, तळया उदकांत लकलो ना, दस्तुऱ्यांचे पाजे मोखी तर्ण तकलो ठिकलो ना, आमच्या लग्ना औंडो गो सुटलो गळ्यांत हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. ह्या पाड तळार बरोवन पळयल्यार दस्तुऱ्यांचे पाजे मुखार तरण्या तकल्याची सलवणी, तरणे तकलेचे असामर्थ्याची शिवाय बदलावणेक सांगात दिनातल्या समाजाची म्हणून जायना मात्र न्हय, काचच्या मळ्यांत युगा राखून रावल्यारी समाज सांगात दीत म्हणलो बरोवसो ना म्हणून एच.एम. सांगता. असलीच असामर्थ्य दर्याक उजो पेटला कवितेन दिसून येवच्या विशीं एच.एमान विश्लेशण केलां म्हणटना जाफराच्यो कविता इदोड पासून एके दिश्टीन पळोवन आयकून आयिल्ल्या आमकां हो पुस्तक वेगळेच दिश्टीन पळोवच्या आमंत्रण दिता. निमाणें उतर. जाफरा देकोस्ता कर्नाटकांत मात्र न्हय, मुंबय तशें गोंयांत नांव केल्लो मनीस.
कवितेनी ताणें उब्यो करच्यो प्रतिमा, अप्रूप उतरांची विंचवणी आनी व्हाळो, जिविताचेर ताणें मारची नदर, मागीर हें सगळें कवितेद्वारे वाळटना प्रास आनी अलंकार गुंतुल्ल्यान कानाक काळजांक दादोसकाय दिवचें संगीत हें सगळें कवी जावन चाफराची वडविकाय म्हणून आमी लेखयत. ताणें आपल्या कवितेनी जावं हेर साहित्य प्रकारांनी जावं वापरिल्ले भाशेची गिरेस्तकाय कोंकणीन मात्र न्ही, हेर भारतीय भासांनी वाचूंक मेळची अप्रूप. पूण चाफरा दे कोस्ताच्यो कविता गांवच्या बोवारांतल्यो, आपल्याच समाजाच्या समस्या भोंवती रेवडाल्ल्यो. ताच्या कवितांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विशय हाताळलेले जळकनात. तितले मात्र न्ही, संशयेचे कान पुस्तकांतल्यो धरून ताणें बरयल्ल्यो कविता चडश्यो नात. ह्या एका कुसकूट ल्हानपणांती ताणें कोंकणी काव्याचेर मारिल्ली मोहर सदांकाळ उरचे तसली म्हूण हांव समजतां. देव बरें करूं. समेस्तां. देव बरें करूं मेल्विन सर. खरेंच तुमचें उलोवप मनाक भावपा सारकें आशिल्लें आनी चाफरा ह्या सागराक तुमी खूब खूब सुंदर तरेन आमकां तेंचें वर्णन करून सांगलें. तशेंच म्हजे सारक्या तरणाट्याक चाफरा बद्दल आनीकूय जाणा जावपाची तुमी उमळशीक लायली. तुमचें उलोवप म्हाका तशेंच सगळ्या प्रेक्षकांक भावलें. आमी कार्यावळीच्या शेवटाक पाविल्लीं आसात. ह्या वेळार हांव कार्यावळीक वांटेकार जाल्ल्या मानेस्तांचे आभार मानता. तशेंच आमचे मुखेल उलोवपी तांकां लागून आयची कार्यावळ खऱ्या अर्थान परिपूर्ण जाली ते म्हणजे मेल्विन रॉड्रिगीज हांचे हांव आभारी आसा. आनी जाणीन ही कार्यावळ मन लावन आयकली त्या मानेस्तांचे लेगीत हांव आभार मानता. कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमकां सगळ्यांक बरी सांज जावं येता. देव बरें करूं.